बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज आमी नव्या वर्सांत भितर सरता. देवाच्या हातांतल्यान आमकां फावो नासतना आनीक एक वर्स एक फुंक्या देणें कशें मेळ्ळें. आयच्या दिसाचो विशय वाखाणी करीत परत गेले. सोडवणेच्या इतिहासान देवान आपले पोजे सवे जायतीं व्हड अजापां केल्यांत. ह्या व्हड विस्मिता मदें देवान मनशा कुळा सवे एक व्हड विस्मीत केलें. तें म्हणल्यार मारयेक आपल्या एकल्याच पुताची आवय जावंक विंचून काडली. मारिया देवाची माता ही परब आयज आमी आख्खी पवित्र सभा समरमता आनी वर्साचे सुरवातेकूच तिका एक नमुनो आनी आस्कारीन कशी आमकां दिता. कित्याक तिणें आपल्या जिवितांत देवाची सोडवणूच कुशी केली, सदांच कुशी केली. ताच्या उतराक ती खालती जाली आनी दर एके घडयेन देवाचें बरेंपण पळोवन वाखाणी करीत रावली. आमच्याय जिवितांत देवान केल्ल्या सगळ्या देण्या पासत ताका वाखाणुया आनी आमचें जिवीत एक जिवें वाखाणणेचें गीत मारयेक भाशेन करूंक आदार मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फाव ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. आमी सगळीं म्हणुया. हांव पातकी सोर पवित्र देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्हा उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून, वायटा दारूण बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवड अपराध. ह्या बासत भाग्योवन सदांच सांगपार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Page number A4. Moima Deva Kunsorgi, page number A4. Moima Deva Kunsorgi, Moima Deva Kunsorgi, Moima Deva Kunsorgi, Moima Deva Kunsorgi. Ani Shanti Tacha Ista Sosari Sorfes Pora Deva Sorgi Charaya Sorpod Vidar Deva Baba Amito Kana Moskar Gota Amito Kadin Vasta Doja Torfoi Pova Pasop Amito Kava Kanta Amito Ka Namo
प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, तुवें बागयोन मारयेचें आंकवारपण फळादीक करून मनशा कुळाक सासणाच्या सुखाचें इनाम दिलाय. तिचे उद्देशी तुजो पूत जिविताचो रोचणार आमचे मदें आयलो, तो तिचे मायमोगाचे विणवणेन दर एका मनशाक जेजू आनी ताचो संतोष मेळूं हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. लोकगणतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोरेस्पोरान मोइजेसा कडेन उलोवन ताका म्हणलें, आरोना आनी ताच्या पुतां कडेन अशें उलय. इस्रायलाच्या पुतां दुवांचेर आशिर्वाद घालूंक जाय असो तुमी तांकां म्हणटल्यात. सोरेस्पोर तुजेर आशिर्वाद घालूं आनीक तुका सांबाळूं. सोरेस्पोर आपल्या मुखामळाचो परजोड तुजेर घालूं आनी तुका प्रसन्न जावं. सोरेस्पोर आपलें मुखामळ तुका दाखोवं आनीक तुका शांती दिवं. हे परी इस्रायलाच्या पुतां दुवांचेर म्हजें नांव घेतलीं आनीक हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलों. देवाचें उतरें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. सगळ्यांक म्हणुया. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. दुलोबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. हे परी मनीस पृथ्वीचेर तुज्यो वाटो वळखतले. तूं एकलो सोडवणदार म्हूण सगळ्या राष्ट्रांक कळटलें. जबाब. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. राष्ट्रां मुरगटूं संतोसाचीं गितां गावूं. कित्याक तूं न्याये प्रमाणें जोडटी करताय, निती प्रमाणें करताय परजांची मुसंबी. पृथ्वीच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. जबाब. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. राष्ट्रां तुका वाखाणूं देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणूं. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगळीं प्रितूम तुज्या पांयां पडूं. जबाब. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. बागयोन पावलून गालस्कारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणनो, नेमलोलो काळ बोल्ल्या उपरांत देवान आपल्या पुताक धाडून दिलो. तो एके ओस्तोरेक जल्मलो. समोर्ती काळ जल्मलो आनी समोर्ती काळ आसलोल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां देवाची आपणायलोलीं भुरगीं करचे खातीर तो आयलो. तुमी पूत धुवो म्हूण दाखोवंक आबा बापा असो उलो मारतलो आपल्या पुताचो आत्मो देवान आमचे काळजांनी धाडलो. देखून तूं हे फुडें गुलाम न्हय. देवान तुका पूत केला आनी पूत म्हणटोच दायजी केला. देवाचें उतरें. देवाचें व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. गीत घेवया B10 श्लोक 7 B10. Soy Soresporan.
माझी खुशी माझ्याती ती सोपाती soy sabes para 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 जायती पावटी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या आनी वेगी वेगी वच जाल्यार मारिया जुजे आनी खावणेंत दवरलेलो बाळक गवळ्यांक मेळ्ळी बाळकाक पळोवन ताचे विशीं तांकां सांगलोलें ताचें सोत तांकां गमून आयलें आनी गवळ्यांनी तांकां सांगली ती खबर आयकून सगलीं अजाप जालीं आनी मारिया सगल्यो ह्यो वस्तू आपल्या काळजान गळून सांबाळटाली आनी आपणाक सांगलोलें तशेंच सगळें आयकल्या आनी पळयल्या उपरांत देवाची व्हडवीक आनी वाखाणणी करीत गवळी परत गेले बाळकाची सुनोत करूंक 8 दीस भोगतोच तो आपले आवयच्या कुसव्यांत संभोवचे आदींच देवदूतान सांगलोलें तशें जेजू म्हूण ताका नांव दवरलें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता मोगाच्या भाव भयणो आयची परब आमी समारंभताना आंकवार माय आमच्या दोळ्या मुखार एक नमुनो जावन आसा कित्याक आंकवार माय देवाच्या आशिर्वादा खातीर दिनवाशी आनी तिच्या जिवितांतल्यान आमकां जाय तें कितें शिकूंक जाता आयच्या वाचपांतल्यान पयलें वाचप आमकां देवाच्या आशिर्वादाची खबर सांगता आनी जशें आमी पळयता आदल्या कोरांत आशिर्वाद म्हणल्यार एक व्हड देवाच्या आसनाची खुणा आसली वो आसलेली तो एक पोजे आनी देवा मोदें आसलोल्या बरेपणान बोदतालो ही बेसांवां पोजेक फावो जातली जाल्यार एकदम गरजेचें तें म्हणल्यार देवाची आज्ञा पाळप आनी तें आमी लोकगंतीच्या पुस्तकांत 26 वळ 20:4 ते 20:5 पळोवंक मेळटा तशेंच देवाचो आशिर्वाद मेळटलो जाल्यार देवाची भिरांत गरजेची आसली देवाची भिरांत म्हणल्यार आमच्यांनी हाचो अर्थ फकत एकल्याच देवाची बोजोन करप अशेंय समजूं येता तें म्हणणेच्या पुस्तकांत 12 वळ 13 तशेंच इजायस प्रवेदीच्या पुस्तकांत 50 वळ 10 पळोवंक मेळटा तेच भाशेन देवाचो आशिर्वाद घेतलोलो जाल्यार देवाक दावो वांटो दिवंक गरज म्हूण आमकां मालाकियास प्रवाद्याच्या पुस्तकांत मेळटा म्हज्या घरांत ओरोव आसचे खातीर सगळो दावो वांटो खोटे कुडींत राशीक घालात मागीर म्हजी परिक्षा करून घेयात हांव तुमचे खातीर सोर्गींचो मानचो उगडून सुभाम आशिर्वाद ओतिना जाल्यार पळयात ते मालाकाच्या व मालाकियासाच्या पुस्तकांत आमी पळोवंक जाता मारयेच्या जिवितांत आमी लक्ष घातलें जाल्यार मारयेन ह्यो तिनूय वस्तू आपल्या जिवितांत पाळ्ळ्यो हें आमकां मेळटा मारयेन देवाचे कायदे केन्नाच मोडले नात देवाची खरी बोजोण करून जियेली आनी शेकी देवाक आपल्या जिविताचें दान केलें ह्याच खातीर देवाच्या आशिर्वादान भरलोलें जिवीत तिचें जालें ती म्हणटात तिच्या तुस्त गितान देवाक वाखाणटना ती म्हणटा आतांच्यो सगल्यो पिणकां म्हाका बागी म्हणटल्यो आंकवार मारये पवित्र आत्म्या खातीर दिनवाशी तिच्या जिवितांत पळयत मारये सदांच देवाक दिनवासता आनी ते हो संदेश आमकां दुसऱ्या वाचपांत आयच्या सांत पावलूची चीट गालिस्कारांक बरोवन म्हणटा आपल्या पुताचो आत्मो देवान आपणांत हांव धाडून आमच्या काळजांनी घाला
म्हणटोच देवाचें आमकां एक व्हड देणें म्हणल्यार आमी सगलीं भाग्यवंतपणां जिवचे खातीर आमकां पवित्र आत्मो दिला. जसो आमचो पाप साहेब आमकां दर एकल्या क्रिस्तांवांक पवित्रपणाचें जिवीत जिवंक आमकां सगल्यांक आपयता. देवान आपल्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमच्या काळजांनी आपलो मोग पुट्टेपणी ओतला म्हूण आमी जाणाव. हें आमकां रोमकाराच्या चिटयेंतल्यान 22:5 आनी वोल्ड 5 आमकां पळोवंक मेवता. हो देवान दिलो तो आत्मो आमकां बेजूट करिना, पूण देवाचो आत्मो आमकां गोठायेन बोत्ता. भावा भयणीचो मोग आमच्या काळजांनी वाडयता आनी आमच्यो वायट वंदावण्यो दोमावंक शक्ती दिता. आनी जशें आमी जाणा, जेन्ना आमकां मागणें करूंक उतरां येना आमच्या काळजांत वा मनांत, तेन्ना देवाचो आत्मो मागणें करूंक आमकां जायते फावटी शक्ती दिता. मोगाच्या भाव भयणो, आंकवार मारये जिविताच्या गुटां खातीर दिनवाशी तें आमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां गोरवां राखण्याची दिनवासनेची खबर मेळटा. हें राखणें देवाची मोहिमा मनशा सवें घडल्या ती पळोवन देवाक दिनवासतात. आनी ती गोरवां राखण्या सादे मनीस, चड शिकलेले न्हय, पूण देवदूत तांकां ही खबर दिता. आनी ही खबर आयकून ती जुजे सांज जुजे भाग्यवंत मारये आनी जल्मलो बालोक भेटूंक वयता. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेन्ना भेटता तांकां खूब खुशालकाय भोगतात. तशेंच आमी आमच्या जिवितांत पळोवंक गरजेचें. जायते फावटी जिविताची यात्रा चलतना आमची वाट आमी सांडून वेता, देवातावन पयस वेता. आनी जेन्ना हें घडटा, देवाक परत आमच्या काळजांनी येवकार दिवंक गरजेचें. मोगाच्या भाव भयणीनो, कित्याक हें जिवीत जियोवप म्हणल्यार देवाच्या सांगात जियोवंक गरजेचें. देव आमच्या जिवितांत ना जाल्यार हें जिवीत जिवंक कसलेंच फायद्याचें जायना. मोगाच्या भाव भयणो, सगल्याच्या जिवितांत पळयत जाल्यार, वो चड करून सांता भक्तांच्या जिवितांत पळयत जाल्यार, सदांच देवाक खालतिकायेचें जिवीत जियेलें. तर आयज जेन्ना भाग्यवंत आंकवार माय, देवाची माय, ही परब आमी पाळटाव, तिचे भाशेन आमी खालतिकायेचें जिवीत जिवंक गरजेचें. मारयेच्या जिवितांत पळयत जाल्यार ती देवाक सदांच वय म्हणलें. जेन्ना देवदूत म्हणटा तूं देवाचो आवय जातली, ती म्हणटा वय जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा पोरमोणें. जायते फावटी आमच्या जिवितांत देव आमचे लागीं उलयता, आमकां पवित्रतायेचें जिवीत जिवंक आपयता, पूण जायते फावटी आमी घाबरतात भिरांतीन कितें जातलें काय. पूण मारये भाशेन जेन्ना आमी आमचे हात देवाच्या हातांत घालता आनी देवाचेर भावार्थ दवरता, तेन्ना देव आमच्या जिवितांत जाय ती कृपा ओतता. आनी कृपा आमच्या जिवितांत जाय. तशेंच जशें आमी जाणा, आयज नव्या वर्साचो पयलो दीस विसांत वांटो घेता देवाची आदार मागूंक. आदल्या वर्साक देवाक आमी दिनवासता, कित्याक देव जायत्या देण्यांनी आमच्या जिवितांत भरला. एक बरें घर घालूंक, बरीं कपडां आनी एक बरी फामील आमकां दिला. म्हूण देवाक आर्गां दिवंक गरजेचें. जायते फावटी आमी अनउपकारी जाता, देवाक दिनवासूंक आमी फाटीं सरता. आनी जेन्ना आमी अनउपकारी जाता, आमी भितरल्या भितर कोडू जिवीत, बिटर लायफ्स आमी जियेता. पूण जेन्ना आमी देवाक आर्गां दिता, मारये भाशेन तुस्त गीत गायता, देवाचे हात आमच्या जिवितांत काळजां भितर आसा म्हूण आमी वळखून घेता, तेन्ना आमच्या जिवितांत संवसार दिता तसली कुशळकाय आमी अणभवूना, पूण देव दिता तसली कुशळकाय. तर आयज जेन्ना मिसांत वांटो घेतना मारये भाशेन आमी खालतिकायेचें जिवीत जिवंक, देवाक सदांच आर्गां दिवंक आनी सदांच खालतिकायेच्या जिवितांत देवाक म्हणचे, देव म्हाका तुजी गरज आसा म्हज्या जिवितांत, म्हाका राख, म्हज्या कुटुंबाक राख, आनी ह्या नव्या वर्साक आमकां फाव ती कृपा दिवंक दर एकलो पासत ह्या मिसाच्या बलिदानांत कृपा मागून घेवया. आमी सगळीं उबी रावया.
भावार्थाची उच्चारणी करूया. सतमंता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्यांक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सामावलो, आंकवार मारेतान जल्मलो, पोस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयेंतान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. भावा भयणांनो, देवाच्या आशिर्वादाची आमकां निबेल गरज. ताच्या आशिर्वादा विरेत आमच्यांनी कांयच करूंक जायना. पवित्र आत्म्याच्या बळान आमची मागणी बापाक उबारुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हातान घातलेले पोरजेक दीस दिसपोटी मागण्याच्या जिविता वरवीं देवाक नमस्कार करूंक आनी वागणेची पोरजां घडोवन हाडूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड आनी बोल दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी दर एका नागरिकाक आपल्या अंतस्करणा प्रमाणे देवाक भोजूंक, सगळे सोबेपणी दिवंक आनी आमचो देश देवा आनी आपल्याच्या मोगान बलोलो जावंक पावूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. आमचे गोराबे दिनवासनेची मंदिरां जावंक, आवय बापूय भुरग्यां मदें उपकारी म्हूण अदीक वाडूंक आनी आख्खो गोळाबो देवाच्या मोगाचो आनी खोशे प्रमाणे चलतलो जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. ही पेस्त पिडा बेगीन सोंपूंक आनी देवाचो आशिर्वाद दोतोर, नर्सी आनी भलायकी वावराडी हांचेर भरपूर पडूंक म्हूण आनी हें नवें वरोस आमकां सगळ्यांक कुरपेचें जावं म्हूण मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. सोर पदवीदारा आनी काकलुतसारा देवा, तुज्या आखे रोचनेचो तूं अप्रिमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाली पेस्ट पिडा निरंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ सोक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोशें येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. C35, page 43. Tuj denan favor zalo. Tuj denan favor zalo. Pritubit amkatino. Munchacha bauran kelo. Bitoita duka uno.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सवेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. देवा आमच्या सोर पदवीदार बापा, बरें तें सगळें तूं सुरू कोत्ताय आनी तूंच तें शेवटाक पावयताय. भाग्योन देवा मातेची दोबाजीक परब आमी संतोशान समोरमतां. तिचे विणवणेन तुवें सुरू केलाय तें कृपेचें काम तूंच शेवटाक पावय म्हूण आमी मागतां. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बात्ता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोरवताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. देवाची माय जाल्ले निती आंकवारी मारयेक आमी नमान कोत्तना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटां, तुका वोन दितां, तुजी किर्ती पोरगोडटां. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो, तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दोलबार तुजी तोर मोहिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायतां. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक खोराराचें हें रोगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट परगोटुया. तुझ्या कुर्सावानी पुनर्जीवन पुनर्पूर्वी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत सेवतल्या आमा समेस्तांक
पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दोता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनाक. आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी सगळीं म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारान जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी रासवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मायमोगान शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिलो कोट सोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. पेज 70 D41 तुजे भायर म्हज्या देवा. D41 पेज 70. Thank you.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, भाग्यून सदां आंकवार मारेक तुज्या पुताची आवय आनी पवित्र सोबेची माता म्हूण आमी पाचारता आनी ह्या तिच्या परबे दिसा तुका दिनवासूंक सर्गीच्या जेवणान संतोशान आमी वांटो घेतला. हें जेवण आमकां सासनीक जिविताक उपकारोशें कर आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. नव्या वर्साची परबीं तुमकां सगळ्यांक. A happy new year to all of you. त्याच प्रमाणे फादर जूड करास्को ताणें हें मीस आमचे पासत भेटयल्लें आसा, ताका हांव दिनवासतान देव बरें करूं म्हणटा. क्वायर फाबियोला ताणें आमकां सेवाधर्मांत वांटो घेवच्याक गायन केलेलें आसा आनी आमकां उर्बेवंत केल्लें आसा, वाचपां केलेलीं आसा बरे तरेन. आमी सदांच हांगसर वाचपांक कोणाकूय घेताले. हांव आतां वॉट्सॅपाचेर तुमी तुमचें नांव धाडटात, तुमकां मागीर आमी वाचपां धाडटा. तुमी तयारी करतात आनी हांगसर तुमी खरेपणी वाचतना देवाचें उतर तुमी परगडटात. हें बरें म्हत्वाचें आनी तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां तर वाचपां करूंक जाय जाल्यार तुमचें नांव हिंच्या दिसा एंड हिंच्या मिसांत येवंक जाय तें ह्या नंबराचेर वॉट्सॅप मॅसेज धाडात. 9623639257. तुमी हांगसर मिसान वांटो घेवंक येतात वय आनी आमचो नंबर तुमी जाणात, तर तुमी वॉट्सॅपाचेर तुमचें नांव एकूच नांव धाडल्यार पुरो आनी कितलीं जाणां येतलीं हिंच्या मिसान वांटो घेतलीं ओ हिंच्या दिसा येतलीं आनी हिंच्या मिसान वांटो घेतलीं तें आमकां धाडीत जाल्यार आमी तुमकां रोखडेंच कन्फर्मेशन धाडटल्या. तर हे भाशेन वॉट्सॅपाचेर मातशें बऱ्याक पडटा, कित्याक खूब पाटी कॉल्स येना आनी रिंग जाता पूण आमकां आयकोंक येना, हांगसर तें दाखयना म्हणटो ताका लागून केन्नाय हें मातसो गैरसमज जाता. हें वरस एकदम म्हत्वाचें आमकां सगळ्यांक, कित्याक भाग्योन नास ताचें जिवीत 2021 म्हणजे इतलीं वर्सां जालीं. 1521 ताचें परिवर्तन जाल्लें. ताणें आपलें जिवीत सगळें जेजूक भेटयल्लें. ताका लागून हें वर्स आमकां म्हत्वाचें. आनी फुडल्या वर्सा 400 वर्सां वतात सायबाक ताका सांतपण मेळ्ळ्याक, तर आमी तेंय म्हत्वाचें वर्स तुमचे फुडें म्हण हितून तरेतरेन मांडून तांच्या जिविताचेर आमी नियाळ करतल्या. आमचे वॉलंटियर्स आमकां खूब मदत करतात, तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक ते रात दीस म्हण सकाळचे येता रातचे आसतात, सगळ्यांक मदत करतात आनी आमकां खरेपणी हांगसर मदत जाय. माणसू घेवन सगळ्या लोकांक भितर हाडूंक जाय. आतां आमचे बॅरिकेड्स ना पूण म्हाका बॅरिकेड्स केल्ल्यो जाय, कित्याक बॅरिकेडीन कितें जाता सगळीं जाणां शिस्तीन भितर येतात आनी भायर वेतात, ना जाल्यार गोंदळ सगळ्या जाग्याचेर जाता आनी तो अणभव मेळना. तर तें आमकां करूंक जाय. ताका लागून आमकां वॉलंटियर्स लागतले मागीर. आनी आतांय तुमकां तर कोणाक वॉलंटियरींग करूंक जाय जाल्यार म्हाका रोखडेंच नांव दियात आनी आमी तुमकां तातूंत भाग घेवंक आपयतल्या. सगळीं आतां उबी रावन आशिर्वाद घेवया. भाग्यून फ्रांसिस्क शावेराक मागणें. भाग्यून फ्रांसिस्क शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनवती मागता. दर एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकणटा. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं.
ह्या वेळार एक खास आशिर्वाद आसा. सगल्यांक आशिर्वाद घेवंक आमी आमचे मान बागोवया आनी दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावन दी. आमेन. देव सगल्या देण्याची जोर तुमकां आपले कृपेन भरूं, भरपूर आशिर्वाद दिवं आनी ह्या सगळ्या वर्सां सोर वायटांतली तुमकां सुरक्षीत सांबाळूं. आमेन. तोच देव तुमचो भावाट तीर करूं, तुमचो बोरवोसो सुदारूं आनी शेवट पर्यंत तुमची काळजां सोंसणिकायेन वाडलोल्या प्रिती मोगान पेटोवं. आमेन. तोच देव तुमची कामां आनी सगळें तुमचें जिवीत शांतीन चलूं, तुमच्या मागण्यांक सदां कान दिवन आनी सासणाच्या जिविताक तुमकां पावूं. आमेन. आनी सोर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देव आनी तुमचे सवें सदां आसूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचें व्हड उपकार. पेज 261 W1 आदलें वरोस सोरून गेलें. W1.